काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड MCC बँक काल आज आणि फाल्यां दायज वर्ल्ड वीक्षकांच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. 2 हप्त्या पयलें आमी हांगासर एका विशेष विशयाचेर एका विशेष गजालीचेर संवाद चलोवंक जमल्ल्या आनी ह्या पॅनलांत त्या दीस मानेस्त विन्संट फर्नांडीस काशी आसले तशेंच नायजील पेरेरा आसले आनी त्या दीस आनी एकलो संद आमचे मदें आसलो लिस्टन. आज लिस्टन हांगासर येवना ताच्या बदलाक आमकां मुकेश बेनेटो हांगासर आयला. गजाल तीच नाच बायला नाच सीझन 3 कालच्या दिसा कोडयलांत व्हड जबरदस्तेन व्हड दलबारान हाचें एक ऑडिशन चल्लें आसा. कोंकणींत नाच बायला नाच सीझन 1 आनी 2 दुबयान जाल्लें पूण एक्सक्लुसीव जावन मंगळुराक हें पयले फावटी येवचें आनी पयल्या एटेम्प्टांच पयल्या प्रयत्नांच हें सहरितीन यशस्वी जालां म्हणल्यार खालचें तें ऑडिशन्स थंयसर कितें चल्लें कोडयलांत सेंट एलोशियस थंयच्या सालांत त्या दीस आमकां कळिल्लें आसा. आनी आज एक काय म्हणटात खुशेची खबर म्हळ्यार खुशेची खबर मनशाकी चड आतुराची खबर म्हळ्यार कोण सकट कितली जोडी ह्या स्पर्धेच्या नाच बायला नाच सीझन 3 ह्या स्पर्धेच्या फिनालेक वेतात म्हणल्यार आज हांगासर प्रकट जातले आनी हें प्रकट करूंक हांगासर आमचे मोगाचे सैरे आनी ह्या कार्याचे संघटक हांगासर आयल्यात. तुमकां तगांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. कार्या विशयात हांवें सांगलें आनी कार्य आरंभ करता आसतना ताचे पयलें काळ कोडयलांत हें जाल्लें कार्य हाची आरंभ कशी जाली सुरवात कशी जाली म्हणली एक मोठी जलक पळोवन आमची सुक्त म्हूण दिसता. तर आतां कालच्या ह्या ऑडिशन्साचें उक्तावण कशें जाल्लें म्हणून आमी पळोवन येवया. वय कालच्या दिसा सेंट एलोशियस युनिवर्सिटी हाच्या सालांत हें उक्तावण कार्य चल्लें आसा आनी जबरदस्त एक सुरवात नाच बायला नाच सीझन 3 मेळिल्ली आसा. आनी मुखेल सोयरे जावन युनिवर्सिटीचे वायस चान्सलर जावन आसचे डॉक्टर फादर प्रवीण मार्टिस हजर जाल्ले आसात. ताचे सांगाता आमचे DSCचे PRO आनी लोकां मोगाल व्यक्ती जावन आसचे रॉय कास्तेलिनो हजर जाल्ले आसात. आनी आमचो कोंकणी समुदायाक कोंकणी समाजाक बलवंत पाठिंबो दिवचे मानेस्त वॉल्टर मोंतेरो सिला एडवर्टायजर्स हाचे मालक थंयसर हजर जाल्ले आसात. आनी वेदीर म्हाकाय हो एक अवकाश फावो जाल्लो आसा. विन्संट कालचें कार्य जबरदस्त जालें कशें बघताय आसा? मस्त जबरदस्त मला चिंतल्याचें की चड मस्त बरें जालें. एस्पेशली काल आमच्या आयिल्ल्या त्या गण्य व्यक्तींनी दोन उतरां तांणी सांगलें आमच्या प्रोग्रामा विशयांत आनी तांणी काल एक्सपेक्ट करतात तें आयकून मस्त संतोश भोगलो. एस्पेशली आमच्या पाद्राबान उलयल्लीं उतरां म्हाका मस्त पसंद जालें. मस्त पसंद जाली न्ही. सो पाद्राबान उलयली म्हणटा आसतना तें आमकां तें आसल्ल्यांक कळीत आसा. सो आमच्या विक्षका खातीर ह्या स्पर्धे विशीं पाद्राब कितें म्हणलो फादर डॉक्टर प्रवीण मार्टिस कितें म्हणलो म्हणलें तें आतां आमी आयकून येवया. आतांच आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे हे तिसरें एडिशन सीझन 3 मंगळुरांत कोडयलांत चलता म्हणटा आसतना आमकां मस्त गौरव आनी हेम्मे जाते आसा आनी मस्त संतोशी जाते आसा हाचे सांगाता. तादेखून मोगाची लारां हांगासर विन्सेंट आनी ताचे पंगड कोडयाळांत चलोन व्हरता आसतना आमी तांकां अभिनंदन पाठयता. आनी तशेंच हांगासर ऑडिशनाक आयिल्ल्या सर्व कलाकारांक हांव बरें मागता. आनी ह्या ऑडिशनांत तांणी पात्र घेवन तांणी मुखार येवन तांची तालंतां प्रदर्शीत करची आनी मोगान ती स्विकार करची देवाचें देणें म्हणून आनी तांची तालंतां उर्जीत करूंक हो एक अवकाश तांकां मेळ्ळा. तादेखून तो गळसून घेवचो आनी बऱ्यान ह्या ऑडिशनांत सगळ्यांनी पात्र घेवन हें बऱ्या तरान जावन दी म्हणून हांव आशिर्वाद दिता आनी बरें मागता. देव बरें करूं.
येस पाद्रावान मुल्ली ती उतरां आमकां सर्वांक प्रेरणा दिवची आसली आमकां मात्र न्ही कलाकारांक आनी कोडयालांत आजकाल संगीत स्पर्धा जायते चलते आसात आनी संगीतकारांक उदें नेवच्या गावपिण्यांक विशेश अवकाश मेळटे आसात पूण नाचप्यांक तो एक अवकाश मेळटो ना म्हणलें एक दुरसोण आसलें एक उणेपण आमचे मदें आसलें आनी तें सारकें आमी ह्या फिल्डांत क्रियाळ जावन आसतना आमी जायत्या सुवातेनी आमकां आयकूंक मेळ्ळें आसा सो नायजील तूं ह्या पंगडाचो ह्या कार्याचो एक संघटक ताच्या भायर आनी एक वरवणी तुवेंच केल्ली आसा कित्याक म्हळ्यार नाच बायला नाच ह्या सिजनाक येता आसतना तूं बायला किंग म्हणल्यार एका नांवार एका बिरोदार नांवाडलो व्यक्ती सो तुवें त्या वरयणाराच्या त्या बसकेर बसून आसतना ही परफॉर्मन्सा काल तुवें पळयल्ली आसा तुका एक कशें भोगलें आसा पयले सुवातेर सांगचें जाल्यार बायलां डान्स हें कॉम्पिटिशन्स जायनासतना मस्त तेंप जालो सो आमी अशें सांगता मेळटना एक कोंकणीचे बायलां म्हणलें काल म्हणून आमच्या लोकांक सगळ्यांनी म्हणचें आसा बायलां म्हळ्यार काजराच्या माटवान मात पूण ते एक फॉर्म म्हणून आमी एक परफॉर्मन्स कर म्हळ्यार तातूंत एक आमकां स्टेप्स आसात अशें डान्स करीत म्हणल्यार आमकां लोकांक दाखोवंक जाय त्या प्रमाणे आमी मस्त वावर केलो मस्त इन्स्टिट्यूट्सांक गेल्या मस्त केलें पूण कालच्या विशयान आमकां परफॉर्मन्सीस मेळ्ळे पार्टिसिपंट्स मेळ्ळे सांगचें जाल्यार कितलें म्हळ्यार आमकां जाय जाल्लें म्हळ्यार तें त्या हाका रीच जावना आसले थोड्यांचे बायला स्टेप्स आसले पूण थोड्यांनी आतां कंटेम्पररी आनी तांचे इंग्लीश स्टेप्स ते पुरो मिक्स आतां आमी हांकां आतां काण घेवन तांकां एक क्लास काणयोंक आसा बायला म्हळ्यार काल म्हणटा ताचे उपरांत आमकां नेक्स्ट आमच्या 13th ते उपकाराक पडटले म्हणून पूण कालच्या परफॉर्मन्सा विशयान सांगता जाल्यार बरें प्रॅक्टीस केलां सगळ्यांनी आनी बरें करून प्रेजेंटेशन केलां सो एज ए जज सांगचें जाल्यार ओके बायला कालचें एक सक्सेसफूल प्रोग्राम कित्याक म्हळ्यार आनी तांणी ग्रुमींग जावंक आसा बायलां जायती तातूंत आमची आक्रिस्तांव भाव भयणी आसा सो तांकां एक बायलाचे एक प्रकार ताका एक माहिती बरी करून दिवंक आसा सो तें काम तुमी मुखल्या दिसांनी करतल्यात आतां मुकेश तुवें ह्या कार्याचो एक वांटो जावन आसाय आनी काल जायती स्पर्धीक थंयसर आसले जायते पंगड आसले म्हाका काल नंबर वन सांगला बरो कालच्या ऑडिशनांत कितल्या जाणांक तुमी नेक्स्ट फिनाल्याक विचारून काडला आमी एक्चुअली आतां 8 जाणांक फिनाल्याक व्हरचें म्हण चिंतलां कित्याक म्हळ्यार आमकां एक प्रॉब्लम आसले आमचे ऑडिशन्साक 6 जाण आमकां एंट्री आयिल्ले लेकीन आमकां कारणांतरांत तांकां त्या दिसा येवन परफॉर्म करूंक जावना कित्याक म्हळ्यार थोडे कल्चरल फंक्शन्स आसले पणजीनी आनी आवटसायडीन तशें जाल्यार आमी एक नेक्स्ट एक तांकां सेकंड रावंड चान्स दिवचें म्हण चिंतलां पूण ताचें आनी क्लॅरिफिकेशन आमी आनी फायनलायज करूं ना पूण 1-2 दिसां भितर करना आमी आनी एक तो रावंड काडटले तातूंत आमकां एक 500 एंट्री आसतले त्या एंट्रींत आमी एक 2 या 3 तांच्या परफॉर्मन्सा वयर सिलेक्ट करतले आनी कालचें तें टफ कॉम्पिटिशन जाल्ले वरवीं तुमकां तें 8 जाणांक मात्र विचारून काडूंक एक साथ जालें सो पूण एक अवकाश आसा आनी जायते जाणांनी आमकांय सांगिल्लें आसा आमकां फुरसत ना आमकां इल्लो प्रॅक्टिसाक इल्लो टायम जायचे आनी पाठ्टां थोड्यांक मेळटना लेट जाली असो जायत्यो गजाली आसात आनी त्यो आमच्या गमनाक आयिल्ल्यो आसात सो तुमी एक बरो एक निर्धार केला म्हण चिंता करतल्यात म्हण चिंता सो मुखल्या दिसांनी एक अवकाश दिल्यार कोणी म्हळ्यार ऑडिशनाक येवना म्हणली एक बेजार येता नाका आनी ऑडिशनाक आयिल्ल्या उपरांत ते सिलेक्ट जावची जायनातली ती दुसरी गजाल पूण ऑडिशन दिवची आसा पळय ती एक बरी गजाल सो आतां आमी एक परफॉर्मन्स कालचें पळोवन आमचें बरें म्हणून दिसता आमचे विक्षक राखण आसात सो आतां तुमचे मुखार ऑडिशन आयिल्ल्या पैकी एक परफॉर्मन्स तुमचे मुखार రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿದ್ ಆ ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿದ್ ಆ ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿದ್ ಆ ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿದ್
येस ती एनर्जी पळयत आसतना प्रॅक्टीस पळयत आसतना म्हाकाच एक आजाप बघिल्लें आसा एक पावरफूल एक परफॉर्मन्स म्हणटात. सो विणसी तुवें दुबय केल्लें 2013 आनी 14 ताचे परत एक गॅप आयला, आतां 26 आसा. सो दुबयचें तें सिजन आनी आतांचे कोडयालांत एक गॅप उपरांत जाल्लें सिजन तुका पळयता कंपेर करता आसतना एक कसली एक बदलावण दिसता. म्हळ्यार त्या वेळार असली रिमिक्स टेक्नॉलॉजीन परत तितली येवं नासली, आतां मस्तू बदलावण जालें आनी ट्रेंड बदलना. कितें दिसता आसा तुका? ॲक्च्युली काल परफॉर्मन्स केला आमकां गोताय नॉट एक्झॅक्टली बायला एक पर्संटेज उणें आसा, मात्र डान्साची एनर्जी पळयतना कंपेरींग पयलें आतां दीस रात फरक आसा. आमची एनर्जी कसली आसली पयलें तितले एनर्जी नासली, बट तांणी चड कॉन्सन्ट्रेशन स्टेप्सार ध्यान दितले, स्पेशली बायलांक ध्यान दितले. त्या ताका वर्कशॉप दवरचे प्लॅन केला तांकां आमी ते बायलाचे एक्झॅक्टली बायलां म्हणलें काल तांकां दाखोवंक आसा आमकां. पोरवां म्हणून आतां तांणी मिक्स केल्यात, पोरवां आमची कोंकणी पदांत आसतली ते कोंकणी पदांत नासतली. वय न्ही नायजीर सर, आतां हे एक परफॉर्मन्स तुमी पळयल्लें आसा आनी ती एनर्जी आनी तुमी पयले बायलां नासतलें आनी तुमकां तें स्पश्ट कळीत आसा तातूंत कितलें बायलां आसा कितलें नातलें ना म्हणून. पूण टोटली कोरियोग्राफी तांणी केल्लें आसा पळय, तांणी काडली मिणत, ह्या मिणतीक तुमी कितें म्हणटात? तें ताका होगलीक फावो कितें म्हणजे तितले ते डान्स करीत जाल्यार तांकां एक दिसान सदां एक 15-20 दिसांचे प्रॅक्टीस तांणी केला आनी ते कोरियोग्राफ करचे ते स्टेप्स ते बसून आतां तांणी पद हांवें तातूंत मिक्स करून तातूंत आनी कितें टफ म्हळ्यार कळ्ळें ते स्टेप्स कशे हाडचे, ते कोरियोग्राफी मस्त कश्ट आसा आनी एनर्जी जायची पडटा. कित्याक आतां उखलून गाणी येवचे, उखलून डान्स करचे, हेणे उखलचे तेले उडोवचे म्हणटना त्या टायमार आमी डान्स करता तेले बरे स्टेप्स नासले, प्युअरली बायलां आमी हें करतले. सो ओके, आमकां मुखली आतां परफॉर्मन्स पळोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां ऑडिशनांत तावन कोण फिनालाक सिलेक्ट जाल्या तांचे 8 जाणांचे परफॉर्म आमच्या विक्षकांक दाखोवची एक प्रयत्न आमी करता आसा. सो आतां मुखले स्पर्धिकाचे मुखल्या पंगडाचो नाच तुमचे मुखार. त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका गो, पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका. त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका, पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका. कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखतना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा. कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखतना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा. संडेचे ते मीस जावन रस्त्यार चलतना हलता धलता पेकाड तुजें पळोवंक तोंकाना. हे संडेचे ते मीस जावन रस्त्यार चलतना हलता धलता पेकाड तुजें पळोवंक तोंकाना. सूर्याची किरणां तावशा गालाक मारतना सोबीत दिसताय कितलें सांगो कळना. पाटींग घुवन क्यूट स्माइल दिताना, पाटींग घुवन क्यूट स्माइल दिताना. म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका गो, पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका. पाटींग घुवन तशें पळय नाका, पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका. तूं बाय देखतना पेंकाड हालतना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा. तूं बाय देखतना पेंकाड हालतना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा. वय ही परफॉर्मन्स पळयत आसतना हें ऑडिशन आनी केल्ली तयारी आनी काडिल्ली मिनत हें सगळें पळयतना फिनाले खंयच्या रितीन ब्लास्ट जातलें म्हणून आतां तें आमकां सांगूंक जाय, त्या लेवलाचेर आसा. आतां मुकेश, तूं ह्या मोगा चिलारा पंगडाचो नाच बायला नाच सीजन 3 सो एक संघटका पैकी एकलो. सो तूं आतां आमचो न्हय जिल्ल्याले बरीच
तो एक डॅन्सर एवॉर्ड विनर. सो तुवें तुज्या जिणेंत तशेंच स्टेजीर परफॉर्म केलें, डॅन्स परफॉर्म केल्लें आसा की, आनी डॅन्सा लागीं तुजी ती मुलाखत आसा पळय तो संबंध कसो, आनी हे आमच्या आतांच्या युवा जनांनी आतांच्या तालंतांनी परफॉर्म करतना तुका कितें बघतें आसा? वय ॲक्च्युली बेला सर म्हळ्यार आमी नायजीला आमी पुरा 90s ಒಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ केल्ले आसा. मोर दॅन 100 शोज केल्यात आमी. पूण आमी ॲक्च्युली वेस्टर्नांत बायलांत वेस्टर्न मिक्स करनातले आनी आमचो वेस्टर्नांत बायलां मिक्स करनातले. आमी खाली बायलां म्हळ्यार फुल्ल प्युअर बायलां स्टेप्स करतले आनी आमकां तेदळा शिकोवचे मनीस जावन दीत, आमचे वडील जावन दीत, आमकां बायलां स्टेप्स घालना जाल्यार करूंक सोडनातले प्रोग्रामाक. चल्ले पुरो टायम आसलो म्हळ्यार 90sच्या टायमार आमी मस्त शोज केल्यात. सांगात हांवें नायजिलांनी मस्त शो परफॉर्मन्स केला. पूण आतांचे बायलां पळयतना आमकां काल बघता की बायलां ॲक्च्युली सॉंग बायलां आसता, ते परफॉर्मन्स फोर्क आसता, पूण ताचे स्टेप्स सिंक्रोनायझेशन आनी कोरियोग्राफींत ते वेस्टर्न आनी जायव मिक्स करतात. तें जाल्ल्यान आमकां ते एक्झॅक्टली पॉयंट आवट करूंक जाता इल्ले कश्ट भोगता. देखून आमी आतां आमच्या नेक्स्ट फायनल रावंडाक अशें प्लॅन केलां की तांकां सक्कडाक एक कडेन ಒಟ್ಟು घालून वर्कशॉप करून तांकां आमी बायलां स्टेप्स शिकोवन तांणी ते स्टेप्स आमच्या सॉंगाक परफॉर्म पुरवां करच्या बरी आनी आमची एक बायलां म्हणली संस्कृती उरोवच्या खातीर आमी इल्ले ट्राय करना आसा. तुमी अशें सांगता आसतना हांव चिंता नाच बायलां ना सीझन 3 केवळ एक कॉम्पिटिशन जावन उरना, या केवळ एक थोड्यांक आपोवचें तांकां स्टेज दिवची तितलें मात जावन उरना. बायलां म्हणल्यार कॉन्सेप्टा विशीं एक जागृती जावंक पावतली म्हणून हांव चिंता. कित्याक म्हळ्यार तुमी अशें ट्रेन केल्ल्यान, तुमी अशें ग्रूम केल्ल्यान ती भुरगीं ती तालंतां ती मुखार बायलां म्हणलो कॉन्सेप्ट येतना प्युअर बायलां करतात. तांकां पळोवन उरली कोण तालंत आसा तांची फाटलादार आसा ह्या मुखली पिळगी आसा. सो मागीर ते बायलां म्हळ्यार अशेंत आसा जे अशेंत जाय जे तांकां एक समजणी येता. आमचें एक्सपेक्टेशन कशें म्हणल्यार आतां हे वर्स आमी करना आसा, नेक्स्ट इयर आमकां 100% उरता प्युअर बायलां येतली, सर पार्टिसिपेट येतली म्हणून. आतां एक डावटफूल असलें म्हणल्यार जाता की ना बायलां करतात की वेस्टर्न, फूल कन्फ्युजन असलें. ह्या वर्सा आमचें ट्रायल वर्शन म्हणून येता. ह्या वर्सा आमी काल दाखयता. आय एम शुअर नेक्स्ट इयर हाजे डबल पार्टिसिपेट येतली. हय, तें एक खुशेची गजाल. कित्याक म्हळ्यार बायलां म्हणलो फॉर्म आतां नासोबाणा संग पुरो या अर्बन ग्रूप तसले थोडे पंगड आसात ते ट्रेंड बायलांचो ट्रेंड जाल्यात, तांकां बायलां परफॉर्मन्स करा म्हळ्यार ते बायलांच करतात. पूण उरले आतां आमच्या भोवरांत दुसरे संस्थांनी पण आसात तांकां ते पर्टिक्युलर बायलां म्हणून करचे न्ही, ते जायत्या वेदींनी दुसऱ्या रुपाची डान्स करतात. सो अशें आसतना तांकां एक क्लॅरिटी दिवचें एक ऑडिशनांत एक सादी जालें म्हणून हांव चिंता. सो इतलें सांगून आतां मुखलो पंगड खंयचो म्हणून आतां आमी पळोवन येवया. ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆರೆತರೆ ಕೆಂಪು, ಪೊರಿ ನೀನು ಪೊರ ನಾನು ಕುಡಿದರೆ ತಂಪು. ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದುವೇ ಶಾಪ, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಪ. ಮಲೆನಾಡಡಿಕೆ ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆರೆತರೆ ಕೆಂಪು, ಪೊರ ನೀನು ಪೊರಿ ನಾನು
या कोणा सांगिल्लें नाचोंक वेदीर परफॉर्म करूंक इतलीच प्राय आसा जे एनर्जी इतलेच प्रायर मात्र एनर्जी आसता ताच्या उपरांत एनर्जी वता म्हणून पूण मोन आसा जाल्यार कितें करियत म्हणल्यार हे एक परफॉर्मन्स या परफॉर्मन्सांत विन्सी तूं कितें म्हणूंक आसा आमच्या आयिल्ल्या कॉन्टेस्टांत एक एज जाल्ली म्हणल्यार अबाव 45 तेंचो एक बार मनीस आमकां तो शॉक तेजे एनर्जी पळोवन तिका एक्चुली गांठी दुखपर आसा म्हणली मग तिका एक बारीक पिशें नाचचें एक्चुली म्हाका मागीर खबर मेळ्ळी ती कारकुलान आयल्या कारकुलान खंयचेय प्रोग्राम काजार जाल्यार तिणें फस्ट डान्साक उठटा तितले डान्स नाचपाचे पिसाय आनी बारी खुशी जाली आमकां पळोवन तेजें तें एनर्जी तेजे ताणें कितले एक हप्तो दोन प्रॅक्टीस करना तिका एक्चुली तांकां दूख आसूनी मेडिसन कान घेवन प्रॅक्टीस केला पळय तिची एक खुशी कितें म्हणल्यार तिणें काल उलोवचें हांवें आयकलें ती म्हणाली तिका नाचा जे डान्स करीचे म्हणले अव्वल एक उर्बा आसा तिका एक परफॉर्म करीचे एज तें तिका विशयच न्ही पूण तिका पार्टनर मेळना म्हळ्यार तिच्या एजीक पार्टनर मेळना पूण तिणें तिच्या कोरियोग्राफराक ताका एक कन्विन्स करन त्या कोरियोग्राफराक वेदी काडलें आसा म्हळ्यार मोन आसा जाल्यार कितें पडी साधन करीचें म्हणून आसा जाल्यार आनी तिका ती आशा आनी कांय जाय ना उठली कितें म्हळ्यार म्हाका प्रायज मेळचें म्हणून म्हाका बायला परफॉर्म करीचें म्हाका डान्स परफॉर्म करीचें म्हणून ते बायला फॉर्म गी न्हय गी म्हळ्यार ते वरेणाराच्या तांच्या फायदे भितर सोडिल्लें तें पूण तिणें ती दाखयली उर्बा आसा पळय ती तिका म्हळ्यार 100 पॉयंट्स हांव दिता कित्याक म्हळ्यार उर्बे खातीर सो वरेणार जावन नायजी तुमी कितें म्हणटात ते तुम्ही सांगितले हर एक सारखे म्हणून दिसता पण ते आज जाल्यार हांवें फोन करून ती आज विचारता म्हणजे हांवें बायला डान्स आसले की म्हाका आणखी केलें देखून आतां आमचे वर्कशॉप आसा म्हणून सांगलें पूण जाल्यार तिची ती एनर्जी पळयतना आसा पळय आमकां तें बसले कडेन एक म्हाका ती बोगलें कलें वचून डान्स कर पूण तितली एनर्जी म्हाका आतां ह्या प्रायर येना पूण तिचें पळयता पूण सगळ्यांचे परफॉर्मन्स पळयतना म्हाका कशें लो उबे रावले बरी जालें वचून ते स्टेजीर चलिल्ले डान्स करया म्हणून जालें तितलें तांणी पूण स्पेशली ह्या बायल मनशाक आमी रियली एप्रिशिएट करीचे ह्या प्रायर तिणें करच्या त्या आनी काल आमची कार्यनिर्वाहकी लविटा आसली सो लविटा लागीं उलयतना तिणें सांगिल्लें स्टेजीर सांगिल्लें म्हाका गांठी दुखता म्हळ्यार कितले म्हळ्यार कुडीचे तडे समस्या आसता म्हळ्यार प्रायज जाताना पूण मोतीक तें समस्या नात आनी आमी सगळे इन्स्पायर जाल्ले आसा म्हळ्यार आमी दीस वेता दीस लेक घालता प्राय लेक घालता पूण तिचें पळोवन आमी जायते शिकूंक आसा मुकेश तुमी कितें म्हणटात वय तें एक्चुली तिका पळयतना आतां दिसता की म्हळ्यार नंबर एक एज एक काल एक नंबर पडलेल्या बरी तिका आमकां पळयतना बगता कित्याक म्हळ्यार ती इतले टॅलंट आनी तिचे स्पिरीट आनी तिची एनर्जी लेवल कंपेर केल्यार आतांच्या यंगस्टर आवट इल्ले चड उणें म्हणयत बरें आसा तिचें बरें जालां आनी एक शाबासकी म्हणून जे तिच्या कोरियोग्राफराक वय आमी थोडे फावटी कोरियोग्राफर कितें जाता म्हळ्यार पळयतात म्हळ्यार हांकां डान्स करूंक जाता की जायना म्हळ्यार पयलीं ताका सलाह दितात बाय तुका आतां नाका बाबा तुका सर तुमकां आतां नाका म्हळ्यार तुमकां जावचें ना सो जाता जाल्यार आमी दुसरे कडल्यान पळय म्हणून पूण अखेरीक तो कोरियोग्राफर खुद्द आयला पळय तें आनी थंय काल म्हणटात मूड भितर येता म्हणून आयला आनी आमच्या कोंकणी संस्कृतीचें तितलें ताका माहीत ना कित्याक म्हळ्यार तो अक्रिस्तांव ताणें नाच बायला नाच सीझन 3 हांवें पात्रकेचे तो काल म्हणलो ताचे उपरांत शो जाल्ल्या उपरांत म्हणलो इतली अपुरबायची वेदी आसा पळय हांवें म्हणजे जिनियन पळोवंक ना म्हणलो म्हळ्यार ते लोकांनी गेल्ले विशील शिलोण गेल्ले तेंचेर क्लॅप दिल्ले सगळें ताका तें पसंद जालें ते एक खुशी जाली म्हाका काल खुशी जाली ते आयिल्ले लोक सगळ्यांक क्लॅप मारता सगळ्यांक तांणी एप्रिशिएट केलें ते एक बारी खुशी जाली तो करता वो करता म्हणून चिंतू ना डान्स तांणी काल तांणी परफॉर्म केला त्या परफॉर्माक ताका तांणी क्लॅप ते म्हळ्यार नाच म्हणलो प्रकार आसा पळय नाच म्हणल्यार प्रकार खंयसर नाचता ताका एक एन्जॉय करचो क्रावड आसता कित्याक म्हळ्यार नाच म्हणटा सगळें नाचाचें म्हणना ते एन्जॉय करचेंच एक विशेश तालंत म्हण येत सो तसले एक परफॉर्मन्सा काल आमकां पळोवंक मेळ्ळी आसात सो उलयते आनी थोडी आमकां परफॉर्मन्सा पळोवंक आसात सिलेक्ट जाल्ल्यांची सो मुखलो पंगड आतां तुमच्या मुखार फुला बाय कितें तुजी सोबाय बोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय खबरेच तुका पळयतना पेंटात येता वाय फुला बाय कितें तुजी सोबाय बोगार
पुढशी जाल्यार जाता तुजो राय रे तो सल हंगातो सडतीक सरपेलाय खरेंच तुका पळयताना पेंटा देता वाय आय तुझे पेंगड कितले रुंद तू पळोवंक कितले चंद म्हजे दोळे जातात मंद मंडो आसा तरी पूण माग झाला मेंद तुझ्या पेंगडा पडून पेट तुका हंगर माटला ताट म्हाका दाखय नाका बोट फुलांच्यानी बांद म्हाका करे नाका माट फुलाबाय कितें तुजी सोबाय मोगारपणी पुढशी जाल्यार जाता तुजो राय रे तो सल हंगातो सडतीक सरपेलाय खरेंच तुका पळयताना पेंटा देता वाय पळय ह्या एक पंगड असो एक विशेश जाता म्हळ्यार आमचो ती चली आसा ती पंजाबाची सो आतां आमकां हांगाच्यांक आतां आमी सांगले बरी आमच्या हांगाच्या समुदाय आमच्या समाजांत आसच्यांक आमकां एटलिस्ट आमच्या लोकांक कोंकणी आयकोण कळटा उलोवंक येना जाल्यार आतां आक्रिस्तांव जाल्यार तांकां कोंकणी सदांची आमच्या परिसरांतली भास आयकोण कळीत आसा थोड्यांक पदां जायती आयकतात काजारां फंक्शनी इतर कार्यांनी आयकतात पूण ही एक चली आसा उत्तर भारतावन पंजाब तावन आयल्या पूण तिची एक उर्बा सो ह्या पदाक तें तसो अर्थ समजोवन तें नाच सादर करची नाजील तुमी कितें म्हणटात म्हळ्यार पद म्हणटा खाली नाचचे मात्र की या तंतू अर्थ समजोवन त्या प्रमाणे फील दिवचें चड बेटर की कशें बघतात ॲक्च्युली बायलां म्हळ्यार काय समजोवन न्हू ताका स्टेप्स घालचे जावन आसा बायलां आमची संस्कृती कितें म्हळ्यार आमच्या मालगड्यांनी कशें आमी एनॅक्ट करता ड्रामा या तशें सॉंग एनॅक्ट करचें जाल्यार एक बायलां आनी ताच्या संगत थोडे स्टेप्स उडती पडटा ते म्युजिकाक उडते पदांचे ॲक्च्युली आतां हें कळ्ळें जाल्यार म्हळ्यार एक तांची उमेद आमी पळोवचें पडटा कित्याक म्हळ्यार एक तो वळख ना दोगांयकी एकामेका वळख नासले काही अशें मेळना मागीर तांणी सांगता मेळून ते कोरियोग्राफ करन ताचे आनी तांणी कोंकणी पदाक करेक्ट मस्त स्टेप्स आसतात बायला स्टेप्स थोडे तांणी इल्ले कन्वर्ट केल्यात पूण तांची एनर्जी इज रियली एप्रिशिएटिव्ह पळय न्ही खंडीत आनी असली एक वेदी आसा पळय तयार करची ती व्हड एक मिनताचें काम ताच्या पट्टाण जायती मिनत गरज आसा सो आतां आमी 4 परफॉर्मन्सां पळयलीं आनी आमकां ही सगळीं ताल्यांत आसात पळय ही डान्सरां 100% बायलां विशयान जर तुमी ग्रूम केल्यार ही 100% बायलां नासतात मिन्स कितें म्हणल्यार तांकां एक्चुली तांकां बायलां म्हणून आतां तुमी आतां सांगल्या भशेन लिरिकल आमी लिरिकल डान्स म्हणटा आमी ते सॉंगान सब्जेक्टान काल एम रिक्वायरमेंट आसा तातूंत काल एम प्रॉप्स तरी येत ते युटिलायज करून ते बायलां सांगची उतरां पदां रुपार आनी डान्स करून दाखोवची सो ते ताका रियलिटी बायलां म्हणटा तांकां आतां थोडे बेजीक तांकां गोत्ता आसा आफ्टर द डान्स परफॉर्म जाल्या मागीर तांचेर हांव इतलें डिस्कस करतना दे आर रियली एक्सायटेड वर्कशॉप आसा म्हणटा तुमकां आनीक बायलां दिवन तांकांय गोता तांणी चड करेक्ट बायलां करूं ना म्हणून तांकां तें शिकोवंक जाय शिकची इंट्रस्ट आसा सो आमकां गोत तांकां लिरिकल तांकां पुरो आमी 2 वर्कशॉपान तांकां आमी इल्लें तांकां ब्रशींग केल्यार बिकॉज दे आर ऑलरेडी तांकां बेजीक डान्स गोत्ता आसा तांकां काल आमी मोड सांगल्यार जालें त्या मोडार तांणी तें परफॉर्मन्स करियेत नाजील सर एक तुमकां विचारचें जाल्यार डान्स करता आसतना ते बायलां आसूं या खंयचेय फॉर्म आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी डान्सर आतां मुकेश तुमी डान्सर ड्रेस आसा पळय तांची मुस्तायकी ती कितली इम्पॉर्टन्स ते म्हळ्यार एक काल म्हळ्यार फिशरमॅनाचे आमी डान्स करता जाल्यार ताका एक फिशरमॅनाचे आमच्या चेडवांनी ती कच्च्या घालची हें घालचें मागीर ते फुलां मारची ती एक ताका सवय आतां वो कळ्ळें फिशरमॅन म्हणटा ताका एक ती हें आसा वी करना आमी कच्च्या बांदता मागीर हाता हें दांडोक आनी सो डिफरंट आतां आमचे डिफरंट टायप ऑफ डान्स आसा दांडिया आमच्या ती आसा कोंकणीन ती दांडिया पदां घडिल्लीं आसात सो ताका डान्स केल्ले आसा सबार म्हणजे चडावत कशें म्हळ्यार तें कन्वर्सेशन जाता आनी ताका आमी स्टेप्स घालना अशें एक प्रेझेंस आसा प्रेझेंट करचें करतना तें कन्विन्सिंग आसचें बरें आतां थोडी उडती पदां जाल्यार तुका ताका उडते स्टेप्स घालीत आनी विथ द एक्टींग
तशें बायलां म्हळ्यार मेन तें आमी वय भोव बरें चिंताप कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी जिगी बिगी ड्रेस घालून पोवत खंयचे आसता पूण ते सूट कल्चर आनी तो परफॉर्मन्स आनी सदांच पूर ड्रेसा विशयान कांय कोणाचें उलोवंक ना करेक्ट कल्चर कोंकणीक आमकां कशें डान्स कल्चर एक प्लस पॉयंट आहलें कम्युनिकेशन आहलें सदांच कपल्स डान्स करतना तांचे मदें तें कम्युनिकेशन आहलें तो एक सिंक्रोनस म्हणटा आमी आतां उलयल्या भशेन म्हणून बट तांचे तें मुवमेंट आहा पळय एकामेकांनी पळोवन न्हू तशें न्ही इशीन तो तशीन न्ही एकामेकाक पळोवन एन्जॉय करना दॅट इज अ बायला एन्जॉय आनी मुकेश आतां बायलां म्हणटा आसतना ते फास्टच जायचे म्हणून आसा की आतां बायलां स्लो इल्लें म्हळ्यार तुका टेम्पो आसा पळय फास्ट एनर्जी कितें वेचे तुजी एक अभिप्राय कितें ह्या विशयान ऍक्च्युली पहिल्यांची पदां पळोवंक गेल्यार आमी 90s नासतना आमकां बॅलन्सिंग पदां मेळटालीं आतांचें कालन जालां म्हळ्यार बायलांत ते टेम्पो इल्ले आसतात आनी ताका ते कालें करता म्हळ्यार आतांचे कोरियोग्राफर तांकां ते चड बायलाचे स्टेप्स गोतून नासल्या वरवीं ते वेस्टर्न मिक्स करतात तशें जाल्यार ते टेम्पोंत ते वेस्टर्न मुवमेंट्स इल्ले चड दिसतात आनी आमच्या टायमार आमकां ते विन्स्यामाक गोता विन्स्यामान मस्त सॉंग आतां झाडां केल्यांत आनी इवन विन्स्याम एक टायमार एक व्हडलो डान्सर तशें जाल्ल्यान ते विन्स्यामाक गोता नायजिलाकी करता नायजिल जाल्यार आमी करतना आमी कोरियोग्राफी त्या सॉंगाच्या बेजा वयर आमी कोरियोग्राफ करताले स्लो इवन मस्त स्लो सॉंग्स आसात आमच्या ती मस्त स्लो सॉंग आमी परफॉर्म केल्ली पूण आतां स्लो सॉंग्साक परफॉर्म करचे ते ट्रेंड इल्ले उणें जाला आनी मांडो आमी कोरियोग्राफ मांडो तांतू वेस्टर्न सॉंग्स गलीचे वेस्टर्न स्टेप्स गलीचे पडटा गोवन बायलां अनेक हांगचे जाल्यार आमी टेम्पो म्हणटाय 120 टेम्पो 140 टेम्पो 140ची गरज ना 120 100 टेम्पो ती करयात दॅट इज अ स्लो न्ही तें मिडियम म्हणटा 100 श्रीलंकन बायलां आसा पळय ते आमच्या खंयच्या भाशे बायलां ते एकदम मिडियम 100 स्पीड 110 म्हणजे टेम्पो आसा 110 आमी कोंकणीन आतां 120 130 आमकां जोश चड जायचे सगळें आमच्या जोशा वयर खंदून आसता माहिती खातीर देव बरें करूं सो आतां मुख्य परफॉर्मन्स पळोवन येवया यूं मुड़ मुड़ के ना हमको देखा करो चढ़वा देखना है तो देख यूं ना नखरा करो चढ़वा यूं मुड़ मुड़ के ना हमको देखा करो देखना है तो देख यूं ना नखरा करो रस्मों को तोड़ दे नखरे ये छोड़ दे पास मेरे आगे तेरे दिल में प्लेस दे रस्मों को तोड़ दे नखरे ये छोड़ दे पास मेरे आगे तेरे दिल में प्लेस दे Don't you give me that look Don't you love me please look My heart beating jigga bugga Catch me on Facebook हॉट फिगर तेरा काम कर गया मुन्नीशीला सबको बदनाम कर दिया हॉट फिगर तेरा काम कर गया मुन्नीशीला सबको बदनाम कर दिया मैंने तो दिल अपना तुझको दे दिया प्यार में तेरे अपुंडा बोरी बन गया हाँ तुझो मस्त मोग करता सुन जरा हाँ तुझो मस्त मोग करता सुन जरा मुड़ मुड़ के मैं तुमको देखा करूं दिल आया न दूरसिया आयो दूरसिया मुड़ मुड़ के ना हमको देखा करो देखना है तो देख यूं ना नखरा करो रस्मों को तोड़ दे नखरे ये छोड़ दे पास
होय हो एक पंगड आमच्या लागले येडापात होता म्हणून आयिल्लो आसा आनी ह्या वरेणार तुमी आसले आतां ह्या एक पंगडाची विशेशता तुमी सांगा एक विशेष म्हणल्यार हे 3 दोगांय हिंदू ह्या दोगांय हिंदून मेळून आमचे एक बायलां आसतना थंय मस्त तांणी आतां काडल्यात बायले स्टेप्स पूण आसात बरें जालें पूण तें विशय इतलें प्रॅक्टीस आनी प्रकृती उखलून उडयले आनी अशें सायकल घालता आमी सायकल पडले म्हणून तर त्याच तेंपार ताणें वयर पड अशें कॅच बॉल धरले बरी जालें सो ताका कितले प्रॅक्टीस जायचे कितले बटी तें चेडू पडलां ताच्या हातांतले तें देवच जालां हांवें पूण जाल्यार ते प्रॅक्टीस म्हाका करना आनी ते परफॉर्मन्स आसा जज आसा कोणाच्या विशयान तें दुरसोंग कितें म्हणजे तितलें तांणी प्रॅक्टीस करून ते एक एटलिस्ट एक लेवलाक आयल्यात पूण आमचें तें काही म्हाका दिसता आमकां कितें सांगूंक जाय तें आमी सांगल्या उपरांत तांचे परफॉर्मन्स ते आमच्या बायलां बीट म्हळ्यार डान्साचेर फोक एक्चुअली बायलां म्हळ्यार फोक डान्स सो ते दोनी कंबायन करून आमी ताका एक बायलां म्हणून रूप दिला सो ताच्या मुखार ह्या विशयाचेर म्हाका एक टिप्पणी करूंक आसची म्हळ्यार हांवें ते सवाल विचारले कित्याक म्हळ्यार आक्रिस्तांव भुरगीं दोगांय जाणां म्हळ्यार युवा जाणां तीं अवकाश कशे सोदून येतात पळय आमी कोंकणी समुदायाचे न्ही कोंकणी संघटनान मोगा चिलारा म्हणल्यार एका कोंकणी संस्थ्यान हे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले खबर मेळून प्रॅक्टीस करून ती आयल्या सो अवकाश गलशुंच्याक ती एक सूक्त उदाहरण म्हणटा मुखेश घेता म्हणटा आमच्याक जायतो अवकाश आसलो आयल्यात काल जायती आयल्यात पूण आनीक जायत्यांक अवकाश आसलो आनी आमच्या खाजारा सोबणांनी जावं करो वाड्या फेस्तांनी जावं करो जायत्या डान्स करचें पळयता सो हांव चिंतता थानी सगळ्यांनी काही रजिस्टर केल्लें तर आमकां 3 दीस ऑडिशन दवरचें पडटलें पूण अवकाश एक तें गलसूज आसा पळय त्या ह्या भुरग्यांक पळोवन शिकायचें कितें म्हणटाय हय एक्चुअली आमी पळयलें बरी तांचे स्पिरीट पळयतना आनी आतांच्या आमच्या क्रिस्तांवांच्या भुरग्यांक पळयतना एक इल्ले गॅप मेळ्ळ्या बरें दिसता कित्याक म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांचे क्रिस्तांव भुरग्यांचे म्हणचे जाल्यार तांकां बायलांत इंट्रस्ट उण्या जाला आनी घरच्यांचेय तातूंत सहकार आसतलो आनी तांणी घरच्यांनी सहकार इल्लो चड दिल्लो जाल्यार कोंकणीक या बायलाक या तले परफॉर्मन्स तांकां करूंक तांकां म्हाका दिसता आमकां फ्युचरांत आनी मुखार म्हणिल्लें बायलां म्हणलेलें क्रिस्तांवांच्यान कर्ण बायलां किंग या क्वीन म्हळ्यार क्रिस्तांवांच्याक मेळचे जाले एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार भारी बरो हय आमकां म्हळ्यार आमकां सलीस आमकां तें पद समजून काडून घेवंक सलीस आमकां ताचे लिरिक्स असो अर्थ कळटा आनी आमकां सडोत बायलां नासून बेजीक बायलां नासून आमच्या समुदायाक आमच्या कोंकणी लोकांक कळीत आसा पूण कितेंच कळीत नासता था एका जोड्यान येवन इतलें बरें परफॉर्मन्स दिता आसतना आमी काही थोडे फावटी आमच्या भितर म्हाका बघताय आसा सो पूण प्रयत्न मोगा चिलारा पंगड करते आसा निरंतर हे म्हळ्यार आज एका दिसाचें या फाल्यां एका दिसाचें न्ही हे कार्यक्रम मुखल्या दिसांनी मुखारसून वचपाचें आनी मुखारसून कशें येता म्हळ्यार आमच्या तालंतांनी आमच्या लोकांनी हाका पाठी एटलिस्ट परफॉर्मन्स घरांत प्रॅक्टीस करीत दोगा जाणांनी मेळचें शेजारा प्रॅक्टीस करीत ते आमची इन्फॉर्मेशन वचून ताणी इनवांची ताणें आमकां कॉल करून विचारताना एंकलेक बरोवल्या एंकले चान्स उंटा हांवें ಎಂತ ಕ್ರಿಸ್ತವನ್ನ ಫೋನ್ ಕೇಳ್ಕಿತ್ಲೆ ಬರ ಆಲೆ ಉನ್ನಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಓ ಪದ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಓ ಪದ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳು ಆವ್ ಸಿ कितले इंटरेस्ट त्या ह्या एका जोड्याक अभिनंदन दिवचें पडटा सो अशें उलयते आतां मुखलें एक परफॉर्मन्स आमी पळोवन येवया
कुशीन म्हणूक लागे शीतळ वारे सुरी बरे मोठा पळे मासल्या पिरे स्वाभाविक अनंत का भोगतल करे सगळ्या अंतरळार नगेत्र बोलले किंद्री वाजवता कोणाकडे बसून डुमकी पडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता विन्सी हे जोडे गोवाय लागी म्हळ्यार गोकुळ होगी वय नी कळ्ळें म्हाका तशें म्हळ्यार टेम्पो पोदाची स्पीड पळयतना म्हाका कळ्ळें पूण भोव अपूर्व असो एक नाच म्हळ्यार कितलें सोबीत पळय गे एकाच घरच्या व्हंकलेंनी न्हवऱ्यान म्हळ्यार गोवाळांनी बायलांनी सांगाता येवन नाचचें एका वेदीर परफॉर्म करचें आतां जिणेंत मेळचे विशेश भाग म्हणून हांव चिंत्ता काजरां पयलें तांणी म्हळ्यार मे बी मोगार पडले जाल्यार खंय नाचले आसतली खंय अवकाश मेळटा जाल्यार पूण नाचल्यार इतल्या व्हडल्या मांचेर येवचें विशेश एक तांचे आतां ते स्टेप्स पळयल्यार ते बेजीक आमचे स्लो स्टेप्स स्लो कितें मरे एक तांकां आनी ती हुशारी नातली जाल्यार रितीन येवन काल ते स्टेजीर परफॉर्म केल्लें ग्रेट म्हणाचे दोगांयकी आनी ते स्लो बायलां म्हळ्यार काडलें तांकां ते एनर्जी दितली एक येवना पूण जाल्यार परफॉर्मन्स बरें जाला म्हळ्यार तें स्टेप्स स्पेशल हय तांतूं एक सुदिंग काल म्हणटात आमकां एक पळयतना एक एक्टिंग एक बरें आहलें तें आमी कन्सिडर करून म्हणजे थोडे मस्तू बायला स्टेप्स तांणी घाल्ले आनी कॉन्सेप्ट बायलाचेर कॉन्सेप्ट तांणी केले आनी ते कॉस्ट्युम्स तशेंच ते ओरिजिनल ट्रेडिशनल कॉस्ट्युम्स तेंच हांवें म्हळ्यार गो बायल म्हण कळ्ळें म्हण सांगलें तशें म्हळ्यार तांचें मॅचिंग आसा म्हळ्यार ते भारी एक एकामेका सिंक जावचें आसा म्हळ्यार बरें आहलें तें म्हाका बरें भोगलें तें सो असलें अपूर्वाचें नाच कळ्ळें सादर करच्यांक अवकाश करून दिल्ल्या मोगाचेर पंगडाक हांव पयल्यान शाबासकी पटयता आनी तुमच्या सगळ्या पंगडाक आनी तुमची ती मिनात तुमी पट्टाण करची वावर आसा पळय तो हे कार्य आई म्हणूंक जायना वी एकल्या करून साध्य ना आमची एक टीम बरें आसल्यार टीम वर्क हे पुरा प्रोग्राम पुरा आमकां एकल्याक खंय करूंक जायना टीम बरें टीम आसल्यार आमकां एकल्याक ऑर्गनायज करी येता नाजाल्यार बारीक सगळें तुमी केल्लें आसा सावंड सिस्टम लायटींग इतली ग्रँड स्टेज उद्घाटन कार्य सगळें केल्लें आसा नायजिल आतां एक कावजी आसता सकड कर परफॉर्मन्स कशी आसतली म्हणून फर्स्ट परफॉर्मन्स जालें सेकंड जालें थर्ड जालें ते स्विच कशें जालें तुमचें तें धैर्य आसा पळय एक खंयच्या लेवलांत खंयच्या लेवलाक पावली ती रीत आसा पळय ती कशी आसली पळयत आसतना तांचे जजमेंट पळयतना ते रियली म्हळ्यार कळ्ळें एकल्याचें की एक टॉप म्हणून आनी म्हळ्यार की आतां परफॉर्मन्स पूण तें वरना केलें म्हळ्यार जजमेंट करतना कशें करचें म्हणलें खंयचें कळटा स्टेप्स आमी कालें चिंतलें आतां जजमेंट करतना आमी आयज परफॉर्मन्स पळया स्टेप्साक घेवचे नाका पूण तें तांकां दिल्या उपरांत ताचे उपरांत करचें पूण तें परफॉर्मन्सा वयर आमी काल तांकां जज केल्लें आनी म्हाका दिसता तें ओवरऑल तांणी कालें करचें आसा पळय तें बरें म्हणून दिसलें आनी तुमी जे नेक्स्ट सेशन करतात तांकां ग्रुमींग करतात तांकां वर्कशॉप आनी करतात 100% ह्या पंगडांत हांव आमकां बायलां फिनल दीस पळोवंक मेळटलें 100% कित्याक म्हळ्यार तें सगळें तांकां आनी आमी तांकां ते वर्कशॉपा दिसा बायलां स्टेप्स म्हळ्यार काल आमी एक इल्लेशें एनॅक्टींग करूंक की पुरो आमचे भितर हे आमचे कडेन पयले नाच बायलां नाच 1, 2 जाल्लीं आसात हे दुसरे बायलां शोज जाल्ले आसात टिपिकल बायलां कितें ते तांकां आमी क्लिपिंग्स पुरो दाखयता सगळे आनी तांकां एक 40 to 50 स्टेप्स बायलां स्टेप्स खंयचे म्हणून तांकां आमी दाखयता आनी कशें तुमी करियेत एनॅक्टींग इल्लें जायचें सांगा स्टेप्स जायचे आनी मेन काल म्हळ्यार पोदां आमी दिता तांकां फर्स्ट रावंडाक पोदां आमी दिता आमचे विन्सी मोगाची लारांची तांतींत कोण फर्स्ट परफॉर्मन्स मागीर डिफरंट ते मागीर शो विशयान तो सांगतले आतां ऑडिशनांत हांव फिनालाक ती सिलेक्ट जाली पूण तांकां एक फायदो कित्याक म्हळ्यार मोद्याक आतां मेळचे ते क्लास आसा पळय ते तांकां मुखार खंयचे वेदिकेत उपकार पडटा बायलां म्हणल्यार कॉन्सेप्ट येता आसतना हांगासर शिकल्लो गजल्यो तांकां उपकाराक पडटा आतां हिनवांच्यानी म्हणचे घालें बायलां म्हळ्यार आमी काजराच्या माटवान मात बायलां नलपुगा म्हणून बायलां म्हळ्यार ते कॉन्सेप्ट आमचे क्रिस्तांवांक उरता बायलां आसा हाचे पयले बायलां कॉम्पिटिशन्स मँगलोरांत जाल्यात दुबयन सगळ्यांनी जाल्यात सो बायलां म्हणले डान्स आसा म्हणून उरता ते आमी मात ते हिनवांच्यानी म्हणचे घालें ते काजराच्या माटवाचे डान्स म्हणून कंट्री डान्स बायलां म्हळ्यार नाचचें म्हणून सो भोव खुशेची गजाल तुमी असली माहिती आमच्या प्रेक्षकां खातीर वांटल्या खातीर सो आनी आमकां थोडीच सिलेक्टेड टिमां तांची झलक दाखोवच्याक बाकी उरल्यांत सो आतां मुखलो पंगड कशें परफॉर्म करता म्हणलें पळोवन येवया उडी तू म्हज्या काळजाची राणी तू
गीत गावका देखून हवे हाती घेतला मायका तांदूळ तुम्ही कुशेन वाटून घेऊका डिंगरे डिंगा बायला डिंका डिंगा बायला बायला रे बायला नाच्या बायला बायला डिंगरे डिंगा बायला डिंका डिंगा बायला बायला रे बायला नाच्या बायला बायला वय ही एक एनर्जी दुसरीच एनर्जी आणि तो ह्या स्पर्धेकाक हांव जाणा कित्याक म्हळ्यार संदेश म्हणलो व्यक्ती तो भुरगो तो आनी जायत्या व्हड वेदींनी ताणें ताचें परफॉर्मन्स दिल्लें आसा आनी विशेश नांव जोडिल्लें आसा असले कलाकार ह्या वेदीक येता आसतना आजचे काल म्हणटा वेट चर्चा कित्याक म्हळ्यार हें नव्यांक तालंतांक मात्र न्ही सगळे म्हळ्यार विशेष एक अवकाश म्हणून चिंतून सगळे स्पर्धेक कलाकार ह्या समाजांत ह्या शेतांत एक छाप जोडिल्ले आपणायिल्ले ते कलाकार हांगासर येता म्हणटा आसतना एक विशेष एक आनंद भोगता आसा कितें म्हणटा आसा विणशी नायजील तुमी शेअर नाही ॲक्च्युली सत्य म्हणजे आमी आमकां कोतो तो डॅन्सर म्हणून आनी ताणें काल म्हणटा ताणें काल तयार आहे करना आयलो ताणें इजी कान घेवना तें काल हेंगे आसूंक ना ताणें सिरियसली डीड व्हेरी गूड जॉब आनी सगळें आमकां काल इतलें संतोश भोगलें गे ती क्वॉलिटी तांचे ताणें कितलें मस्त बायलां 90% बायलां युटिलायज केल्या ताणें मुवमेंट्स इवन द प्रॉप यूज केला सो ताजे इवन तांचे दोगांयची केमिस्ट्री भारी बरी आसली सिंक्रोनायझींग नो डावट एक्सप्रेशन नो डावट सो तांचे बरें आसा मस्त आमकां मस्त बरें लागलें तसो हाजे डान्स पळोवन उरले पाटी तांकां एक आमी आनी हाजे बरें करीचे कित्याक एक बरें डान्स कॉम्पिटिशन आसतना दुसरें पळयल्यार मागीर तांकां आनीक उमेद येता चॅलेंजींग आसता एक्चुअली आमचे पोरवां आहा पळय आमचे स्टार्ट आनीक सट्टा कित्याक म्हळ्यार एकामेकाचें कॉम्पिटिशन पळयतालो ताणें बरें केलां हाणें बरें केलां आमकां ताजें बरें करीचें सो ती एनर्जी येवन ती फायटींग स्पिरीट येवन आयल्यार आपलें मागीर ऑटोमॅटीक प्रोग्रामाचे स्टँडर्ड वाडटा हय खंडीत सो वेळ जाता येयलो आनी आमकां थोड्या गजाल्यो उलोवंक आसात सो हांव चिंता मुखले परफॉर्मन्स पळोवन सो वेळ आयलो सो मुखले परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार चेडुवा बसनात लिंगाडुवा नडतात चल्यांक उक्तींग अय्ययो 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 आजकालचे चेडे सोरपेल्ले रेडे चेडुवांक पळोवन गळयतात आयंडे आजकालची चेडुवा बसनात लिंगाडुवा नडतात चल्यांक उक्तींग नेला अय्ययो 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 शिरंदारीचो गो पावस म्हणना सोय वताना दिसून कित्याक वेताय म्हणना सत्री नासताना संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना शिरंदारीचो गो पावस म्हणना सोय वताना दिसून कित्याक वेताय म्हणना सत्री नासताना संतेक वचाना रे बोना मिसाक वचाना सत्री हाती आसता मनान जडाय सोसाना आमी बोणाक वचोया आमी रानांत नाचोया शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना आमी बोणाक वचोया आमी रानांत नाचोया शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना शिरंदारीनी पावस वता सत्री नासताना या 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 मा या 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 ही आसली 8
जोडी म्हळ्यार आठ पंगड मुख्य हंताक उत्तीर्ण जाल्ले. आतां तांचे परफॉर्मन्स आमी पळयलें, तांकां कितें टॅलंट आसा, तांचें परफेक्शन कितलें आसा, कोरियोग्राफी तांणी कशी केली सगळें आमी पळयलें. पूण आमकां ती खंयतावण येतात या तांची नांवां कितें तें आमकां सगळ्यांक समजूची एक आतुराय आसा. सो मुकेश तुजे लागीं विचारते आसा, हे 8 पंगड ही 8 जोडी हांची एक नांवां तूं सांग. म्हळ्यार हें ऑफिशियल काय म्हणटात डिक्लेरेशन आमी डिक्लेअर करचें कोण फायनल हंताक उत्तीर्ण जाल्यात म्हणलें. नास बायला नास ऑडिशन रावंडांत सिलेक्ट जाल्ली नंबर 1 संदेश मोंतेरो सियोना डिसोजा, नंबर 2 आर्विन क्रिस डिकुना अँड स्लॅनिश शरण डिसोजा, नंबर 3 चारण अँड सिनोरा डिसोजा, नंबर 4 दीक्षित अँड अक्षरा, नंबर 5 हर्षा पुजारी अँड शरल नरोन्ना, नंबर 6 चेतन अँड प्लाविया नरोन्ना, नंबर 7 अमोक शेट्टी अँड प्राची सिंग, नंबर 8 स्टीवन मोंतेरो अँड प्रिया डिसोजा. ही 8 जोडी. सो ह्या सगळ्या पंगडाक अभिनंदन पटेल. हांव चिंता ती करकोळची आमची बाय आसा पळय तिने पुरा चिंतून तूं आसचें ना फिनाल्याक म्हळ्यार एक ट्राय दिवया म्हणून आयिल्ली म्हणच्या परफॉर्मन्स दिवन तांतूं ध्यान दिवन तांणी नासल्यान फायनल हंताक ती उत्तीर्ण जाल्लीं आसात. खुशेची गजाल सगळ्या प्रेक्षकाच्या तर्फेन प्रेक्षक वर्ग तर्फेन ह्या 8 पंगडांक आमी ह्या स्टुडियोंत हांव अभिनंदन पटयता. मुखल्या दिसाक मुखल्या तांच्या पैनाक चड बरें मागता. वर्ण्यार जावन जड्जस जाल्ले आमचे वर्ण्यार जाल्ले हांगासर नायजील पिरेरा कालच्या दिसा तांकां ती लायव्ह काय म्हणटात कमेंट्स तांकां अभिप्राय दिवंक अवकाश नासलो म्हळ्यार तांणी मार्क्स मात्र घाल्ले आसात आनी आज एक अवकाश आसा. सो आमची उत्तीर्ण जाल्ली 8 जोडी आसात, 8 पंगड आसात आनी पात्र घेवंक आयिल्ले हेर पंगड आसात पूण तांकां कारणांतर जावन म्हळ्यार उत्तीर्ण जावंक जाय म्हळ्यार कॉम्पिटिशन म्हणटा सगळ्यांक उत्तीर्ण जावंक जायना. ह्या दोनी विभागांक कितें म्हणूंक आशेतात? पयले सुवातेर सगळे परफॉर्मन्स पळयतना जायते आमी येदोळ उलयले हाचे विशयान केलें म्हळ्यार इल्ले उणेपण आशिल्ले प्युअर सगळे बायला स्टेप्स पूण तें कॉम्पिटिशन मात एक टफ जाल्लें कॉम्पिटिशन टोटली. आतां थोड्यांनी स्लो केलां थोड्यांनी फास्ट केलां पूण थोड्यांनी तें एक्सप्रेशन वायज आमी तांकां जजमेंट केलां. पूण काल आजचे पैकी आतां आमी 8 कितें म्हळ्यार आमकां आणखी एक 6-7 कपल्स आसात भायर म्हळ्यार कालच्या कारणा निमती आमकां पयलें तांणी सांगिल्लें आमकां येवंक जायना म्हणून. सो तो आमी सपरेट ऑडिशन आनी उरलो जागो तो फील करूंक आमकां आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां मोस्ट ऑफली 10 to 12 कपल्स आमकां फायनलाक जाय म्हळ्यार फायनल रावंडाक आमकां जाय. सो तें कशें म्हणून आतां ह्या हांकां सर्व आतां आमी परतून तांकां उत्तीर्ण सांगता ते कोण कपल्स आमचे जाता तितले बेगीन फिनीश करून तें तातूंत घालून हांकां एक आमी वर्कशॉप दवरचें म्हणून चिंतलां. सो आतां विशय काडले म्हळ्यार हांगा आज एनावन्स केल्या सगळीं 8 जोड्यांचें परफॉर्मन्स बरें जालां. तुमकां सर बरें मागता आनी कोणाक उर्बा आसा जाता तितले बेगीन आमच्या मुकेशाक मेळचें आमी जाता तितले एक हप्त्या भितर हें फिनीश करूंक जाय आनी ताचे उपरांत आमकां वर्कशॉप तें करूंक आसा. सो आनी कोणाक पार्टिसिपेट जर तर आसा जाल्यार मोहन आसा जाल्यार इमिडिएट भाग घे आनी ते उरले 4 प्लेस आमकां भरती करूंक आहात त्या घेतून आनी आमी हाचे पैकी बेस्ट परफॉर्मन्स कालचे आमी 8 जोडी हांगासर वेंचून काडला. ओके बरें भोव बरें बरी खुशेची गजाल. सो आमच्या विक्षका पैकी आतां तुमी ते परफॉर्मन्स पळयले आसा. आतां पळयत आसतना थोड्यांनी कारण सांगलें आसा मुखल्या दिसांनी येता म्हणून सांगलें आसा पूण आतां नव्यान आमकां आनी एक अवकाश आसा की म्हणून हें परफॉर्मन्स पळोवन कोणाक बघता जाल्यार जाता तितले बेगीन हांगासर विन्सेंट आसा, नायजील आसा, मुकेश आसा नातर आमी आसा म्हाकाय तुमी संपर्क करियेत या तुमची नांवां म्हाका धाडियेत. सो जाता तितले बेगीन एकाच हप्त्या भितर म्हळ्यार तुमकां टायम म्हाका एक उणे पडून तुमकां टायम म्हणून आसा. सो जाता तितले बेगीन ह्या हप्त्यांत तुमी नांव दिवचें फाल्यांच नांवां दिवची एक हप्त्या भितर प्रॅक्टीस करची आनी वेदी आनी खंयसर चलता हें ऑडिशन सेकंड पर्सनल ते सांगतले. सो तुमकां एक अवकाश आसा हो अवकाश तुमी गळसूचो. व्हडले कार्यक्रम इतली व्हडली वेदी जायती मिनाताच्या फाटल्यान आसा म्हणून आमी घडये सांगता आसा. सो ह्या एका वक्ता आतां म्हळ्यार डिक्लेअर केलें 8 फायनलिस्ट कोण म्हणून हाच्या फाटल्यान एक संतृप्ती तुका आसा. संतृप्त आसता आसतना थोड्यांची नांवां तुका उल्लेख करूंक आसा, तुका कुमो केल्ली आसात म्हळ्यार सगळ्या मोगाची रारा पंगडांत आसात. त्या विशयान कोणाक उल्लेख करूंक आशेताय आनी कितें सांगूंक आशेताय? फर्स्ट ऑफ ऑल देवाक आमी हर गांधीजी कित्याक कार्य बऱ्या तरान कालच्या दिसा बऱ्या तरान जावन आमी काल आमी एक्सपेक्ट केल्लें ताजे तें आमी तितलें फावो जालां आमकां. सो वी आर व्हेरी हॅपी. एक सॅटिस्फॅक्शन ऑल्सो ह्या कार्याक उबें करूंक मस्त सपोर्ट जाय आसलें. स्पेशली आमकां मेन पार्टी दिला रोनाल्ड कुलस एंड फॅमिली, मायकल डिसोजा एंड फॅमिली, MCC बँक अनिल लोबो सर, सेंट एलोशियस कॉलेजीचो फादर प्रवीण मार्टीस ताणें आमकां थंयचे हॉल ताणें प्रोवायड केल्लें पुरो कंस्ट्रक्शन वर्क आसतली
आणि सीरा एडवर्टायझर्स वॉल्टर सर आणि दायजी वर्ल्ड ऑबियसली दायजी वर्ल्ड नासतना आमकां खंयचे आज आमी सगळे संवसारभर आमी आज आमचें हें कार्याचें इन्फॉर्मेशन आमी दिवना ओनली बिकॉज ऑफ दायजी वर्ल्ड वॉल्टर नांदालीकर सर आनी नो डावट स्टॅनी सर थँक्यू. आणि आमचे वॉलंटियर्स आमचे काल मस्त वॉलंटियर्स असले सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केला ऑन स्टेज जावन दी स्टेजीच्या भायर जावन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केला. तशेंच थोडे जड्जीस भायर आयले तुमचो सुराज रिबल ताका आमी थँक्स म्हणटा आमी. आनी कालचे सगळे ते प्रोग्राम एक सक्सेस जाले जाल्यार सगळ्यांनी तांची मेहनत केल्या सगळ्यांनी तांची इल्लेंगी ओळखी सगळें इनपूट आमकां दिला. बॅकड्रॉप स्टेज मेलवीन ताणें आमकां सपोर्ट केला. तशें म्हणल्यार एक ऑडिशनाक आतां पुरवांची आमकां दुसरी जण आसात इनवॉल्ड आसात पण ऑडिशनाक इतले जाणांनी आमकां पार्टिसिपेट दिला. एक्चुअली लविटन त्याचे MC आसा पळय कार्यनिर्वाह केल्ली रीत डान्साक कितें जाय तें ताणें थंयसर प्रस्तूत केल्लें आसा आनी एक स्टेप सडले आसा एनर्जी लोकांची एनर्जी जायती ताणें सडयल्ली आसा. सो आनी तशेंच एक्चुअली ते दुसरे हांगा आसलें ते जबाबदारी ते येवनात लास्ट मोमेंट येवना सडनली काल हें करचें म्हणून आमी विन्सेंट मेंडोन्स जबाबदारी. हय आनी हो आसलो आमचो क्लिटस आसलो थंयसर. सो असले सगळ्या सुजीत ते सगळे आसले. सो आनी जायते आसात नांवां काडून जाल्यार आमचे रॉनी जावन दी आनी मायक हाजो पूत तांणी बरें ते बसून ते पोदां बरोबर तांणी मॅनेज करतले. सो मुखल्या दिसांनी आमी तांचो एक सविस्तार उल्लेख करतले. हांव परत एक फावटी तांकां विशेष रितीन धन्यवाद म्हणटलो कित्याक म्हळ्यार कार्य आतां आमचें चलतें आसा आराम जाला मात्र आनी आतां नव्यान सुरू जाला आता नाही जिल्हा आणि म्हणजे तुमचे पैकी कोणी म्हणत आता फिनाला विशयात आम्ही 2 हप्ते पहिले या विशयात उल्लेख केल्लो आसा उलयल्लो आसा पण आनी फावटी आमच्या विक्षा खातीर म्हळ्यार फिनालाक लोकांक येवंक काल अवकाश नासलो आता चड अवकाश नासलो. फिनालाक जायते जाणांक येवंक जाय आनी परफॉर्मन्स पळयलो परत खंडीत लोक येता. सो फिनाला विशयांत ते खंयसर चलता आनी कशें चलता ह्या विशीं एक जालें. आमचे फायनल फिनाले सेंट एग्नेस ऑडिटोरियमांत मस्त नमूनेचे व्हेरायटी प्रोग्राम आसात. खाली बायला डान्स न्ही बायला डान्स लायव्ह सिंगींग लायव्ह बँड आनी ब्रास बँड 3 सेक्शन आसतले बायलाक. सो ते एक विशेश तरान आमी म्हणल्यार लायव्ह म्युजिकांत आनी डान्स करचें ट्रॅकाक न्ही आनी लायव्ह सिंगींग आसता तशेंच ब्रास बँड आसता. तशेंच आमी सेव द टायगर म्हणून टायगर डान्स एक दवरला इड्यांत मदें एक आयटम ब्रेकअवेर आनी एक आमचे एक फॅशन शो इन द सेन्स हांगाच्या लोकांक एक कालें हॉर्स वॉक कालें फॅशन शो एक मदें एक 10-15 मिनट्साची एक फॅशन शो दवरला ट्रेडिशनल आनी आमचो एक जज आसात सो कोण द बेस्ट डान्सर एशियाचो बेस्ट डान्सर ताचे परफॉर्मन्स आसतले आनी एक कुवेट तावन एक एकॉस्टीक मतलब लाइव प्ले तो सिंग करता ताजे परफॉर्मन्स आसतले. सो एक जबरदस्त फेस्तच म्हण येत तारीख सप्टेंबराची 13 तारीख संजे टायम संजे 5 वरां सकाळी कितें पुरुशांव आसा आमच्या एग्नेस स्टेजी मसूर पुरुषांचे कलरफुल आसतलो ते पळोवनचे एक फेस्त पुरुषां म्हळ्यार सीधा येवचे न्ही तातूंत वरायटी आसतले जायते प्रकार ते कला प्रकार थंयसर सादर जातले. सो सप्टेंबराची 13 तारीख संजे 5 वरांक सगळ्या आमच्या विक्षकांनी सेंट एग्नेस ऑडिटोरियमा लागीं थंयसर जमचे गटी लागीं जमचे आनी थंय पुरुषांवा मारिफात आमी आमचे वॉलंटियर्स टिकेट पुरा सगळे पॅरिसात डिस्ट्रीब्यूट करना आसात. सो हॉला भितर वेतलो आनी ते विन्सेंटान सांगले बरीस वरायटी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज जायते थंयसर कला प्रकार आसतले. सो सर विक्षकांक परत हांव एक फावटी मोगाची लारा पंगड तर्फेन स्वागत म्हणटा बरो येवकार म्हणटा. आतांचो तुमी तुमच्यो टिकट तुमचे पास आसा तुमी बूक करचे कित्याक म्हळ्यार रात्रीच्या कडे राखनाकात कित्याक म्हळ्यार कॅपॅसिटी 1000ची मात्र कॅपॅसिटी आसची. सो मागीर आमकां फुल जाल्या उपरांत कांय करूंक जायना थंय दुबय जाल्ल्या बरी जाता. दुबय मागीर लोक भायर तील बळयचे पडले थोडो फाटी गेलो थोड्यांनी तील बळयचे पडले तशें तसली एक म्हळ्यार मनोरंजन तितलें आसा. सो सर विक्षकांक मोगाचो स्वागत. तशेंच तुमचे आपण सकड आमच्या लोकांक पावले म्हण चिंता आनी आयच्या ह्या कार्याक रिजल्ट दिवच्या ह्या कार्याक तुमी हांगासर आयल्यात ह्या वेदीत हांव
नाच बायला नाच सीझन 3चे रिजल्ट तुमी जाहीर केल्लें आसा प्रकट केल्लें आसा सो पयले सुवातेर तुमकां तेगाय मोगाशिलारा पंगडाच्यांक स्थापक संस्थापक तशेंच ताचे कारभारी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सो मोगाचे विक्षकांनो हे आसले आयचे काल आज आनी फाल्यां मुखल्या सोमारा नव्या सैऱ्या सांगेत नव्या विशया सो परत हांव हांगासर येतलो तेदर म्हणसर पळयत रावा दायजीवर TV 24/7 मोगासो. काल आज आणि फाल्यां